देवाचे उतर ह्या नियाळ मालांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप जानवायेच्या ओबूद देण्याचेर उजवाड घालता. जानवाय जावन आसा पवित आत्म्याच्या देण्या मदले एक देणे. पूण दोतोनीच्या वर्गांत जानवायेच्या देण्या वयर शिकवण दिवची आसली जाल्यार आमी भुरग्यांक कितें म्हूण सांगतले आसल्यात काय? जानवाय जावन आसा व्हडल्यांतल्यान व्हड देणे आमकां. तें आमकां आमच्या जिविताची चाल सुदारूंक आनी ऑर्ताबोरीत जिवीत जिवंक एक हातयार. जोरग्यांक जानवाय लाबना, पूण ती जानवाय सोदतल्यांक फावो जाता. आयचे दुसरे वाचप आमकां सांगता की खोरी जानवाय आमकां जेजूचेर भावार ठेवल्यार मेळटा. जिवीत ह्या उतराचो खरो अर्थ जाणून घेवंक खूब कठीण जिवीत संवसारी वंदोवण्याची गुंटोल्ले ना आनी मरणा वरवीं तें सोंपना. मरणा वरवीं घोडये आमच्या संवसारी पैण सोंपता, पूण त्या उपरांत जेजू आमकां सोर्गीची दारण उक्ती करता आनी सासणाक तोंकपाची आमकां देण आसा. आनी हें भायर सोत मानून घेतलो जाल्यार आमकां जानवाय आनी देवाचेर भावात आसपाची गरज. आयचे शुभ वर्तमान आमकां आनीक एक जानवायचो पाठ शिकयता. तो म्हळ्यार 5 शाण्या आनी 5 पिसाट आंकवारीचो. 5 शाण्यो अस्तुऱ्यो न्हवऱ्याक येवकार दिवंक तयार जावन आयल्यो. तो वेळार पावून वो ना पावूं, पूण त्यो पिसाट आंकवारी पूर्ण तयारेन येवंक नासल्यो. न्हवऱ्याचे येणे आमी मरणाक सोर करूं येता. जाणी आसतात ती खंयच्याय वेळार तयार आसता, पूण पिशी तयारी नाशिल्ली तोटाक जावन उरतात. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जानवाय असले मारोक देणे आमकां फावो कर. तुज्या पवित आत्म्यान आमकां भोर आनी देवाक खंयच्याय वेळार रूप पळोवंक आमकां तयार दवर. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.